Somplelia Octavio Martino Menezes, Achatmiang Mies Betuita Bella Menezes. Somplelia Anthony Sebastian Fernandes आणि Maria Joaquina Fernandes. Achatmiang Mies Betuita Rita आणि ताची फामील. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बाल भयणी भावांनो, आयचो सेवा धर्म भाग्योंत आंकवार मारिया तुकेस्त माता हो समारंभ आयज आमी उगडास करता. जेजूच्या जिवितान मारयेक एक मुखेल जागो आसलो, तो म्हटल्यार ताका सांगात दिवंक. ह्या मिसान सगळीं जीं कोश्टवतात, दुकान आसात, पिडेंत आसात, अदीक करून तांचे पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणी फावो करूंक, सूख आनी शांती दिवंक ताचो आदार आनी कृपा आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच अंकवार मुलीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सरेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्साक बांदलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखांनी वांटो घेवन खुर्सामुळी उबी जाली. सासणाचे जानवायची तुजी मांडावळ ओळखून आनी ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवंतपणान भागीदारी जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचून. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोग मारून आनी दुखां घडोवंक आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सुपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसल्या सोखल्याक सोडवणेचें कारण जालो. देवाची उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कधीच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निबार.
म्हजे विणवणेक कान दी बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये जबाब माय मोगान म्हाका सोडय सोरेस्परा तूं म्हजें खडप तुजेर म्हाका थार दी तूं म्हजो किल्लो तुजे भितर म्हाका आसरो दी खरेंच तूं म्हजें खडप खरेंच तूं म्हजो किल्लो तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय म्हाका वाट दाखय जबाब माय मोगान म्हाका सोडय सोरेस्परा चोरया मांडलोल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका तूं एकलोच म्हजो आदार तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो तुजे भायर म्हाका सोडवून ना सर्वेस्परा विस्वाशी देवा जबाब माय मोगान म्हाका सोडय सोरेस्परा पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा तूंच म्हजो देव होच म्हज्या काळजाचो उलास तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार जबाब माय मोगान म्हाका सोडय सोरेस्परा तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुका शेरोणा येतल्यांक तुवें फावो केलें केदें व्हडलें तुजें बळेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशांच्या दोळ्या मुखार जबाब माय मोगान म्हाका सोडय सोरेस्परा उद्गार सर्वेस्पराक जय जय बागयोंत आंकवार मारे तूं खरेंच सदैव बागी तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुलसामुणी रोग साक्षाचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिणी सर्वेस्पराक जय सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजूच्या खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफसाची पोतीन मारिया आनी मागदालेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें ओस्तोरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हटलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची मून घेतली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकानी तुका क्रिस्ता मुखाल भगिनी भावानो इतकोच आमी शुभ वर्तमान आयकला तितून एक ल्हानशें उतर आसा मारिया उबी रावली उबी आसली जेन्ना आमचे मदें कोण व्हडलो मनीस येता आमी रोखडेच उबे रावता जेन्ना आमचें राष्ट्रीय गीत गायतात तेन्ना आमी उबे रावता मिसाचेर जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा आमी उबे रावता शुभ वर्तमान आयकता तेन्ना उबे रावता उबो रावंक म्हणजे मान दिवंक मारिया एकलीच ओस्तोरी एकलीच शीस आख्ख्या शुभ वर्तमानान पयले ते निमाणे पर्यान जेजूच्या सांगातार आसली आनी कोणूच नासलो सुरवातेक ते शेवटाक पर्यान मारिया जेजू सांगाता आसली हें व्हडलें भाग एका शिसाक जे जेजून दिल्लें आनी तें भाग मारयेक फावो जालें खुर्सामुळी आसतना थोकोन ह्या दुकान मारिया बसलेली आसली पूण ना ती उबी रावता आनी उबी रावन आपले दोळे आपल्याच्या पुताच्या दोळ्यांत मेळटात जेजू तिका नांवान उलो करिना जेजू तिका आवय ओ माय म्हणना तिका ओस्तोरे म्हणटा मारिया जावन आसली दुसरी एव
पयली पातो कादारून पातका वरवीं गुलामपणान पडली आनी तिचे सांगाता मनीसकूल गुलामपणान पडलो. पूण मारिया हें गुलामपण आमचे वयले काडून उडयता. ती आतां मस्तोरी दुसरी ईव. तिचे वरवीं तिच्या भारता वरवीं सोरवंडार ह्या संवसारान येता. मोगाल इश्टानो, जेजू आयज आपल्या मोगाच्या शिसाक आपलो पूत म्हणटा. ही तुजी आवय. तो जेजू जुवांव पूत जाता. आनी शुभ वर्तमान आयज आमकां सांगता त्या दिसाक हांव मारिया जुवां सांगाता रावून केली. इश्टानो, आयज जेन्ना आमी दुखेस्त माय दुखेस्त माता हे समारंभ करता, आमी सगल्या असल्या मनशांचो उगडास करता जे दुखान आसा. अदी करून ह्या दिसांनी आमी जाणा जायत्या 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 फॅमिलींनी काम ना, बच्चांक काम ना. कांय जाणांक घडयेक जेवण खावण सारकें मेळना, दुकांत आसात. कांय जाणां कसले नाल्यार कसल्या रोगाक पिडेक सांपडल्या, इलाज ना, आनी तुन्नार पडल्या. तांच्या मनान ही प्रश्न येता आसतले, सायबा हांवें कांय वायट करिनासतना असली परिस्थितींत तुवें म्हाका कित्याक सोडलाय? हे आमच्या सगल्या भाव भयणांक पासत मागता आसतना आमी आमचेय पासत मागुया. आमचो भवाट गोट धरून उचामोळाय आनी दुसरें दूख येता पळय तेन्ना भारतान जागृत रावून आनी दुसरी आमची भाव भयणी जी दुकान आनी कश्टाक सांपडल्यात तांच्या आदाराक येवं. ही भावना आयज आमच्या मनान दवरून हे मिसान आमी भाग घेवया. सरस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन वाजता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन वाजता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक बाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओथमीक पिवन जातलो. सासणाच्या सासणान सरेस्परा देवा ल्हानपीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या खोटेपणाक म्हाका दूर काड. सरेस्परा सगळें म्हज्या भावा भयणनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एकुणीस सभेच्या आदावाक सरेस्पोर भोव कोणवळ्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबी आसतना आंकवार मारयेक ताच्या आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. हें तेणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो मायमोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. कांय ती सरेस्परा कांय उबारता. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर फुकारी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमाम करतना एकाच ताल्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परपडटा.
आपल्या आकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोनी. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगातीन आमचे ताळे मिळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी पासय जय, सर्वेस्पराची आमी येता ताका जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन पोस्ट मरण सुसुपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तेच परी जेवण सतत ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भोवसणे मेलच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें बाबतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. बाळताचो तिसरो गोठ प्रकोपुया. तुज्या खुरसार आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोनी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन धरून दिता आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन ही घेवन घेवया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडत राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां सरस्परा. सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान
आमी बरोवन शानोत लेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली पाठाय कित्याक राजमुर्की बुद्धी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या आसा सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भारताचे दिश्टात आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शैली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शैली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शैली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ प्रार्थना जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाल बापा बाकियोंत आंकवार मारयेच्या दुखाचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला जेजूच्या कोश्टांक जे कितलें उणें आसा ताचे माग पवीत सभा खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पोदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवीत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे